आता खबरो विस्तारान। चीनाक सुरू जाल्ल्या कोरोना विषाणूचो परिणाम आता संवसारभर जावपाक लागला। कोरोना विषाणू आनी तेल उत्पादक देशांमदी सुरू जाल्ल्या संघर्षाक लागून कच्च्या तेलाचो दर 30% घसरला। संवसारभर तेल उत्पादन करपी राष्ट्रां आनी कोरोना विषाणू हांच्या संघर्षाक लागून संवसारभर कच्च्या तेलाचे मोल 30% घसरल्याची खबर आशिल्ल्याचें कळटा। 1991 उपरांतली ही कच्च्या तेलाच्या दरांतली सगळ्यांत व्हडली घसरण आसा। हाका लागून अमेरिकेचो स्टॉक एक्सचेंज 60% देंवला तर मुंबय शेअर बाजार 2400 गुणांनी कोसळ्ळा। तेल उत्पादक देशांमदी आता एक किंमत युद्ध सुरू जाला। ह्या देंविल्ल्या तेलाच्यो किंमती आनी कोरोनाक लागून आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार व्हड खळबळ चल्ल्या। अमेरिकेच्या शेअर बाजाराची कामां तात्पुरती बंद दवरल्याचें कळटा। 15 मिनटां खातीर ह्या शेअर बाजाराचें काम बंद दवरिल्लें। हाका लागून स्टॉक एक्सचेंज 60% घसरलो। 2008 उपरांत संवसारीक बाजारपेठेची ही खराब अवस्था आसा। जाणकारांनी ह्या अवस्थेक ब्लॅक मंडे अशें नांव दिलां। 15 मिनटां उपरांत बाजार सुरू जालो तरी ही घसरण चालूच उरली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।